आयतारची नरेंद्र मोदीची महासभा म्हणल्यार लोकसभा वेंचणुकेची सेमीफायनल. सभेक लोकांचो प्रतिसाद पळयल्यार आमी सेमीफायनल जिखल्यात असो दावो भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान केला. महासभेक 1.5 लाख लोक येतलो असो दावोय पार्सेकार करता. जाल्यार काणकोणचे दुर्घटनेक लागून भाजपान ही सभा रद्द करची अशें युवा काँग्रेसीचे प्रदेश अध्यक्ष वाल हांकां मागता. आयतारा जावपी नरेंद्र मोदीच्या सभेची तयारी पुराय जाल्या. आता मेरेन गोंयांत केन्नाच जावंक ना इतली व्हडली ही सभा जातली अशें भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार म्हणटा. 1 लाख खुर्च्यो आमी घालतात. संपूर्ण गोंयच्या कानाकोपऱ्यांतल्यो महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतसून सुद्दां खुर्च्यो आमी बूक केल्यात. 1 लाख खुर्च्यो मांडप आनी ताच्या शिवाय समोर भारतीय पद्दतीन सकल जमखाना घालून व्यवस्था आसतली. त्यामुळे प्रत्यक्षात 1.5 लाख श्रोत्यांची व्यवस्था खुर्च्यांर आनी सकल अशी आसतली. आयतारा जावपी नरेंद्र मोदीचो महामेळावो ही लोकसभा वेंचणुकेची सेमीफायनल आसा असो दावो पार्सेकारान केलो. लोकसभा इलेक्शन्साच्या पयलीं सादारण 2-3 म्हयने जाणारी ही सभा ही एका अर्थान निवडणुकीची सेमीफायनल आसतली अशें म्हटल्यार अतिशयोक्ती जावची ना. आनी ज्या पद्दतीचो रिस्पॉन्स मेळटा तातूंत ही सेमीफायनल आमी हँड्स डावन जिखतात आनी फुडल्या विजयाचेर शिक्कामोर्तब ही जनता जनार्दनात ह्या सभेच्या माध्यमांतसूनच जातले हातून आमकां मुळीच दुबाव दिसना. काणकोण दुर्घटनेक लागून नरेंद्र मोदीचो महामेळावो रद्द करपाची मागणी युवक काँग्रेसीचे अध्यक्ष वालंका आलेमावान केल्या. जेन्ना ते कालवी ब्रिजीचेर एक व्हडलो इन्सिडंट जालो आनी इतुल्यो लायव्ह लोक तेन्ना मेलो आनी जाय भुरगीं बी आनी तेन्ना रोखडें आमगे काँग्रेस गव्हर्मेंटान सरकारान कांय टायम देखून काणासतना आखी कार्नवला परेड कॅन्सल केल्ली देर एंड देर. सो म्हाका समजीकाय मेळना जेन्ना आतां इतलो लोक सोंपला. रेस्क्यू ऑपरेशन अजून पर्यंत कंप्लीट जालें ना. रेस्क्यू ऑपरेशन आनी अजून पर्यंत कितू बॉडीज थिंग आहाय त्यो खबर ना. दुसरें बिल्डींग कॉलेप्स जावपाचें आहा. सो जेन्ना इतू ही पळय परिस्थिती आहा ती चल्ला हे आख्खे पिरियडा मोदी हाडपा इतू प्रेपरेशन करपा स्टेट मशिनरी यूज करपा म्हाका दिसता हें सारकें म्हूण. इतल्या मजगती नरेंद्र मोदीच्या महामेळाव्या खातीर कदंबाच्यो बशी भाजपा फुकट वापरूंक सोदता असो दावो करून सामाजीक वावुरपी सुदीप तामणकारान हायकोर्टात पियायल घाला. कदंब महामंडळाचे म्हणणे आयकून घेतल्या उपरांत हायकोर्टान गोंय सरकार आनी राज्य येरादारी प्राधिकरणाक नोटीसी काडल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उत्तर गोंय काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी ब्रेस्तारा समाज कल्याण खात्याचे संचालिकेक घेराव घालो. राज्य सरकारान 2011-12 शिक्षणीक वर्सा सावन गरजू भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिल्ली ना म्हूण तांणी संचालिकेक जाप विचारली. SC, OBC आनी अल्पसंख्याक भुरग्यांक ही स्कॉलरशीप मेळटा. सगळ्यांत चड केशी आसात त्यो पेडणे, बार्देश आनी फोंडेच्यो. वेंचणूक लागीं येता तशे आम आदमीचे एक विशय उक्ताडार येवंक लागल्यात. अमरनाथ पणजीकाराच्या फुडारपणा खाला काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी समाज कल्याण संचालिका मीना नायक गोलतेकाराक घेराव घालो. SC, OBC आनी मायनॉरिटीच्या गरीब आनी हुशार भुरग्यांक फाटलीं 2 वर्सां जालीं स्कॉलरशीप मेळूंक ना. संचालिका म्हणटात ताबो घेवन आपल्याक फक्त 3च म्हयने जाल्यात. काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांक मात तिचे रजाव मान्य ना. SC, मायनॉरिटी आनी OBC जे सोशल वेलफेअर दिता ते सगळ्यो हे पळय इतके जर पयशे तुमी नांवां सकट सगळो आंकडो आमी घेतलेलो आसा आनी सगळेच पेंडींग आसा. फक्त एक टॅक्निकल वर्ड यूज केला आमकां बरें दिसपाक सँक्शन म्हणजे जालें अशें पण अजून कोणाकूच पयशे पावूंक ना. तर आमी मागता की बेगींतल्या बेगीन हे पयशे सगळ्या गरीब भुरग्यां पर्यंत ह्या स्किमीचे पावचे. दिनेश करपे, प्रुडंटा खातीर. पेडणे शारांतल्या पालिकेच्या गार्डनाची परिस्थिती साप्प बाबत जाल्या. 50 ते 60 लाख मोडून हें गार्डन उबें केलें खरें मात ताची परिस्थिती पळोवपाची ना. कारंजे आनी लायटी बंद पडल्यात. खांबे कळमेल्यात. सोबेची झाडां सुकल्यात आनी शोबेची झाडां सोडून कड्डाचें बुट्ट मातलां. पालिकेचे सत्ताधारी पक्षाचे पॅनल आसूनय हे गार्डनाक सध्या वाली ना. 2-3 वर्सां फाटीं काम करून नवे केल्ले हे पेडणे पालिकेचे गार्डन थंय लायिल्ली कारंजी बंद पडल्यात. कितलोसोच तेंप जालो लायटी पेटिल्ल्यो लोकांनी केन्ना पळोवंकच ना. खांबे कळमेल्यात. सगळ्याक करड वाडिल्ल्यान थंय जिवाणी भोंवतात. गार्डनांतल्या कारंजांचे उदक तुंबून थंय जळारां जाल्यात. नगरसेवक म्हणटा सरकार लाखांनी रुपया मोडून मलेरिया आड कार्यावळी करतात. पेडणे पालिकेचो मात कारभार उरफाटो.
म्हाका दिसता आरोग्य खात्यान हेजेर लक्ष घालचा, जे आमचे मेडिकल ऑफिसर आसा तेंच्यांनी जरा एक लक्ष मारचा, येवन बघचा आणि त्या जी डास पयसाच बी जावं शकता. फाल्यां डेंग्यूचो प्रकरण खूब आसा ह्या सायडीन, सो तो प्रकरण जाला जाल्यार आमकां खूब त्रास जातलो. तो पॉन किपर काल तुम्ही मिटिंगेन काल भरगच्च मिटिंगेन तुम्ही वार्ताहर असले तरी सांगला पॉन किपर काढूंक ना म्हणून, पण अक्षरशः जगतार म्युनिसिपालिटी स्टाफाक विचारलो ताका कळ्ळां की पॉन किपर थंय कोण ना म्हणून. गार्डनाची तो सेवा करी, गार्डनातलोय ताका काढलो, एक गार्डन कॅरटेकर म्हणून ठेवलो, तेकाय पगार ना, तेकाय काढून उडयलो. नगराध्यक्षाक जर विचारतले कसलोय प्रश्न आज कसली जर कावन्सिलराची बाकीच्या लोकांचे सोडून बाकीच्या लोकांक तो नगराध्यक्ष मेळना ना, लोकांनी त्याची आशाय सोडलेली आहा, पण कावन्सिलर सुद्धा एक जर शब्द तो आपल्या कॅबिनात केव्हाच नसतो. प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर. घेऊ एक व्यावसायिक विसर.